बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देव आपयता वेगवेगळे तरेन, वेगवेगळे सुवातेर आनी वेगवेगळ्या मनशां वरवीं. आनी आयचो सेवाधर्म आमकां हो देवाचो उलो वळखून जिवितान ह्या उल्याक पाळो दिवंक आपयता. हें आपोवणें तर आमी पाळटल्या जाल्यार आमकां आमचे सदांचे समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज. देवाच्या ह्या उल्याक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, फावो ते परी आमी सांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया. आयज आमी समोर आमता दुसरो आयतार साद्या काळाचो आनी देवाचे उतर आमच्या आयज कानार सारतले तें बरे भाशेन आयकूंक आनी समजूंक तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Moima deva kunt surgi आणि शांती ताच्या इष्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोड वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेरे, तू संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी आमचे मदेकात सदांकाल आपली राजवडकी चलयत आसा. सासणाच्या सासणांक. आमेन. सेमेरेच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. देवाची आर्क पेट दवरलोली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सॅम्युएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सॅम्युएल सॅम्युएल. ताणें जाप दिली, हो पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हळें, हो पळय आसा. कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हळें, हांवें तुका आपोवंक ना.
वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनीक एक पावट सोर्वेस्पोरान म्हळें, सॅम्युएल, सॅम्युएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाळ केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सॅम्युएल सोर्वेस्पोराक अजून वळखनासलो, कित्याक सोर्वेस्पोरान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूंक नासलें. तिसरे फावटी सोर्वेस्पोरान सॅम्युएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हळें, हो पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सोर्वेस्पोर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सॅम्युएलाक म्हळें, चल न्हिदूंक वच, आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सोर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. म्हणटच सॅम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सोर्वेस्पोर येवन ताचे सोरशी उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सॅम्युएल, सॅम्युएल. सॅम्युएलान जाप दिली, उलय सोर्वेस्पोरा, तुजो सेवक आयकता. सॅम्युएल वाडोवन वेताना सोर्वेस्पोर ताचे सवय आसलो आनी सोर्वेस्पोर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. आमचो सबाब जातलो, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. सगळीं म्हणुया, हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. आशोन आशोन सोर्वेस्पोराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोळयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हळें, हो पळय हांव येता. जबाब, बापा हांव येता, तुजी खोशी करूंक येता. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणांनो, मनशाची कूड पजडपणाक न्हय, पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. देवान सोम्याक पुनर्जिवंत केलो, तसोच तो आपले पदवेन आमकांय पुनर्जिवंत करतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नकळत. सोम्या कडेन एकठावता तो ताचे कडेन एकूच आत्मा जाता. पजडपणांतलीं कोडसरां मनीस करता तीं हेर सगळीं पातकां कुडी भायलीं, पूण पजडपण करतात तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता. तुमची कूड देवा कडचो तुमचो घेतिल्लो आनी तुमचे सवें ठिकाण करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकळत. तुमी तुमचीच न्हय, व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकतीं घेतल्यान. म्हणटच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार सगळीं उबी रावया. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. आमकां मेसियास म्हणगे देवान मागलेलो मेळ्ळा. कृपा आनी सोत ताचे वरवीं आयल्यान. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora. Soy, 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 Sorvespora.
सोवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या दुसऱ्या दिसा जुवाव आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलोन वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें वो पळयात देवाचो मेंढरो ही ताची उतरां आयकून ते दोग सीश जेजू फाटल्यान गेले तेन्ना वळोन आनी आपल्या फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें तुमकां कितें जाय तांणी ताका जबाब दिलो राबी म्हणजे गुरुजी तूं खंय रावताय ताणें तांकां म्हणलें येयात आनी पळयात ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताजेशी रावले सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं जुवावाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो ताणें ताका म्हणलें आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलेलो मेळ्ळा आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें तूं सिमांव जुवावाचो पूत तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडप जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वखाणी तुका क्रिस्त म्हज्या बाबा भयणीनो आमी आयज देवाचें उतर आयकलां ताचेर बारीकसो हो ल्हानसो नियाळ करुया आनी देवाचें उतर आमकां जायती शिकोवन दिता आमच्या जिविता वयर आमचे वागणुकी वयर आमचे चाली वयर आमच्या स्वभावा वयर जायती शिकोवण आमकां दिता आनी ही शिकोवण आमी जायतीं वर्सां जालीं आयकत आयल्या जितलीं वर्सां आमी मिसांत वांटो घेतला तितल्या वर्सांक देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां ही शिकोवण भावंडीनो जी देव आमकां दिता ती सदांच आमच्या जिविताक लागू जातली आनी आयज पयल्या वाचपांत आमी आयकता सामुएलाची खबर सामुएल ल्हान भुरगो आसलो आनी सामुएल एके भाशेन जायत्या वर्सांनी आपल्या आवय बापायक जल्मल्लो आनी त्या पासत आवय बापायन ताका देव मंदिरांत भेटयलोलो देवाक एके भाशेन भेटयलोलो आनी तो ल्हान भुरगो कसो ह्या मंदिरांत देवाची आनी ताच्या गुरूची एलीची सेवा करतालो आनी ते राती जेन्ना तो न्हिदलोलो ताका एक आवाज येता एके भाशेन दर्शन कशें सपन कशें जायत पूण एक आवाज येता सामुएल सामुएल ताचें नांव कोण काडटा आनी तो जल्मता ताचो गुरू आसलो एली आसलो ह्या देव मंदिराचो वडील आसलो तो ताका गोडेक रातचो आपयता जायत म्हूण आनी तो धांवून भुरगो कसो न्हय सदांच भुरगे उर्मट कहे न्ही हुशार कहे उर्मट म्हणजे बरें उतर वायट न्ही आतांचें उर्मटपण दुसरेंच पूण आदल्या काळाचें उर्मट म्हणजे बरें उठलो रोगडो धांवलो एलीशी आनी एली म्हणटा ताका हांवें तुका आपोवंक ना चल न्हिदे परतून ताका आनी एक पावडो तावो आयकूंक येता सामुएल सामुएल आनी परतून तो वेता तिसरे पावट हें घडटा आनी तिसरे पावट करून ताका तो ताळो आयकूंक येता पुटाचे आदीं एली ताका सांगता चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता म्हणजे एली गमलें की ह्या भुरग्याक एक उंचलो ताळो आपयता म्हणजे देव आपयता एलीक गमलें कित्याक एली जावन आसलो देव भिरांतीचो मनीस आनी देवाच्या मोगाचो मनीस
ताका गोमोर येता देखून तो म्हणटा ताका अशें म्हूण. आनी तेन्ना तिसरे फावट ताका ताळो आयकूंक येता तेन्ना सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. काय बरी उतरां बाबडीनो, समर्पण एका मनशाचें, एका भुरग्याचें. उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. कालच्या दिसा बाबडीनो आमी सांत जुजेवादाची परब समोरमली. व्हडे खुशालकायेन आमी समोरमली. ताजेय जिवीत तशेंच जालें. ताणें समोर पिलें आपलें जिवीत. ताणें म्हटलें वय सर्वेस्परा, उलोय सर्वेस्परा, उलोय देवा. आनी ताका हो ताळो आयकूंक आयलो सेलावांक वचूंक जाय म्हूण, आनी तो गेलो सेलावांक. आमकांय बाबडीनो जायते तरेनी देवाचो ताळो आयकूंक मेळटा, जायते तरेनी. पूण आमी कडेन भेरी जाल्या, भेरी. हो देवाचो ताळो आमकां आयकूंक नाका. देखून आमच्या कानांत आमी हें घातलां, कापूस घातल्या, तो कितें घातलां, बंद केल्या. कित्याक देवाचो ताळो जायते फावटी आमकां नव्या जिविताचो रस्तो धरूंक आपयता, बरें करूंक आपयता, आदली चाल सोडूंक आपयता, नवें जिवीत जियोंक आपयता. हें आनी हें आमकां नाका. आमकां आदलेंच रोबोट जाय, आदलेंच जाय आमकां. तीच मेळसाण, तीच घाण. जशें परी बागेवन पावलो दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, मनशाची कूड पोजोडपणाक न्हय पूण सोम्याक आनी सोमी कुडीक. जायते फावटी बाबडीनो आमचें जिवीत जाता एके भाशेन पोजोडपणाचें. पोजोडपण म्हणून न्हय फकत कुडीचें पोजोडपण, तें एक व्हडलें पोजोडपण जें आयज काल एके भाशेन सोयेर पडलां. मॉरेलिटी म्हणटा ती कांयच उरोंक ना. कितेंय उपकारता, कसलेंय उपकारता, करवटूय उपकारता. मॉरेलिटी म्हणटा ती बरी आसल्या, पूण ताजे कितें अदीक बाबडीनो मॉरेलिटी आमच्या स्वभावाची मॉरेलिटी, आमची उतरां. जायते फावटी बाबडीनो आमची उतरां दुसऱ्यांक बरी देख दितेलीं उतरां जाल्यार आमकांच विचारुया. हातूंत की देव आमकां आपयता आमचें जिवीत नियाळूंक आनी बरें करूंक. पूण हो देवाचो उलो बाबडीनो आमी आयकतले जाल्यार, आमकां आयकूंक जाय जाल्यार आमी येवंक जाय आनी पळोवंक जाय देवाचें उतर कितें सांगता तें. आनी ते बसत आयच्या तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेन्ना जुआंव बावतिस्त आनी ताचे शीस प्रवचन करूंक आनी देवाचें उतर सांगतालो जुआंव बावतिस्त, ते वाटेंतल्यान जेजू येता. आनी जेजू ते वाटेंतल्यान वचून जुआंव बावतिस्त जेजूक बोट दाखोवन म्हणटा, ओ पळय देवाचो मेंट्रो. आनी ताबडतोब ते दोग शीस आंद्रे आनी दुसरो जेजूक फाटल्यान वेतात. आनी जेजू वळोवन पळयता आनी जेजू म्हणटा तांकां, तुमकां कितें जाय? तांचे भितर ही आस आसली, देवाचो अणभव. देवाचो अणभव घेवंक ही खोशी आसली, हें मन आसलें, हो डिझायर आसलो तांकां देवाक अणभवूंक. आनी ते बसत जेजू तांकां विचारता, जेजू वळखून घेता तांचो डिझायर, तांचें बरेंपण. सगल्या मनशाच्या जिवितांत बाबडीनो बरेपणाचें कीर्ण आसा. तुजेंय आसा, म्हजेंय आसा, सगल्यांचें आसा. पूण हें बरेपणाचें कीर्ण आमी जिवे सांबाळूंक जाय. आनी हे जिवे सांबाळूंक होच तो देवाचो अणभव. आनी जेजू म्हणटा, तुमकां कितें जाय? कितें जाय? कितें सोदतात तुमी? आनी ते म्हणटात, राबोनी म्हणजे रावी, गुरुजी तूं खंय रावताय? खंय रावप म्हणजे न्हय ताका हॉटेलांत व्हरूंक. खंय रावप म्हणजे तुजे बरी आमी येवंक सोदता, तुजो अणभव घेवंक सोदता. तूं करताय तें आमकां मानवलां. आनी जेजू म्हणटा, यात आनी पळयात, यात. आमी मिसा घेता मामडीनो, कितें करूं? हेंच करूं, देवाचो अणभव घेवंक. आमी आयल्या आमचें घर सोडून, आमच्या घरांतसून हांगा आयल्या. मनान तरी आयला एक घोडी भर जेन्ना आमी वाट चल्ल्या, आमी मोटरान आयल्या, मोटरसायकलीन आयल्या, चलोन आयल्या, कशींय आयल्या. आयला आमकां उगडास, आयज हांव वेतलीं, आयज हांव येतलो मिसाक देवाचो अणभव घेवंक. की संवय पडल्या, आयतार जालो मिसाक वेली, आमचो सेक्टर आयज म्हणटा मिसाक जालें. पूण घोडी बोत तरी इगोर्जेन दिवन, ओगेपणान मागणें करून, ओगेपणान मन नियाळून, मन शांत करून आमी म्हणटा काय आमकां, सायबा
तुजो अणभव आमकां दी. आमी तुका पळोवंक सोदता. आमी तुजे सरशी रावंक सोदता. भाव भयणीनो, हातूंत की आमकां देवाच्या अणभवाची सुरवात जाता. We begin God's experience through this desire of our hearts. God's experience बेश्टे ऑटोमॅटीक न्हय. देव अणभव म्हणजे तुज्या जिवितांत, तुज्या काळजांत जो डिझायर आसा, जशे परी सा फ्रांसीस शावेराक आनी सान जुजेवाजाक भितरल्या भितर वो आवंडो आसलो आनी वो आवंडो एक किर्ण कशें पेट्टालें भितरल्या भितर. सायबा, म्हाका तुजो अणभव दी. हें बाबडीनो आयज आमकां एक व्हडली शिकवण आमच्या जिवितांत. देव आपोवणें, देव आपयता, सगल्यांक आपयता. कशे तरेन आपयता तो जण एकलो ओळखून घेवंक वावरूंक फावो. आनी जेन्ना देव आपयता आमचो जबाब ताका दिवंक जाय. जेन्ना जेजून ह्या दोगा शिसांक म्हटलें, यात आनी पळयात, तांच्यांनी 2 वस्तू करूंक जाताल्यो. तांच्यांनी म्हणूंक जातालें, सायबा आमी दुसरे फावट येता वा. हो जायते फावटी आमचोय जबाब जाला. मागीर कोत्तलो, मागीर जिवीत बदलतलो, मागीर. ते मागीर म्हणटा ते केन्नाच येवचें ना. मागीर म्हणटा ते केन्नाच येवचें ना. हियर एंड नाव, रायट नाव, गॉड्स एक्सपिरियन्स, गॉड्स लव ब्रिंग्स अस टू चेंज आवर लायफ्स. दुसरो जबाब आतां. मागीर म्हटल्यार बोट चुकली. आनी तुमकां उगडास आसा, जी कोण आल्दोना आनी पणजे, साल्वादोर दुमोन ह्या जाग्यांचेर रावतालीं, गाजोलीन म्हूण आसलें, जे आल्दोना सुरू जाताले आनी पणजे पावताले. आनी गाजोलीन म्हाका एकूच फावट पळोवंक मेवलें. पूण गाजोलीन तुका एक बोट, ती गाजोलीन म्हणजे बोट, पूण गाजोलीन तुका रावनासलेलें. आतां ज्यो बासी रावतात तश्यो पॅसेंजरांक रावतात, गाजोलीन रावनासलेलें. गाजोलीन आयले उमक्या टायमार आनी गेलें. एक फावटी खंय एकलो मनीस आपलें कितें सामान घेवन वेतालो आल्दोना धोक्यार, आनी तेन्नाच गाजोलीन सुटलें. गाजोलीन सुटलें म्हणटच तें गाजोलीन परतून येवंक जाता. ती बास ती, तें मोटोर तें, टॅक्सी ती. गाजोलीन गेलें रे म्हणल्यार, गाजोलीन गेलें रे. म्हणजे आमच्याय जिवितांत देवाचो अणभव गेलो रे आनी परतून येवन चोरा. हें जावंक फावना बाबडीनो. आमी जावंक जाय आदी फुडें मनशां देवाच्या अणभवाक तयार आसूं. तेन्नाच की देव आमचे सवे एकचार घडटलो. आमी देवा सवे एकचारान जियोंक पावतले. हांव सत वाडटा देवाक, सरपदवेदार बापाक, सरकारने पृथ्वीच्या रोसणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो, आंकवाल मुरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळखाने कोस सुचले, ताका क्रुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर पदवेतात देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेलेल्यांची मोसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे मोक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ्यांची मागणी. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन देगीचें जिवीत जिवंक जेजूची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवंक निती आनी शांती खातीर वावरूंक आनी ओदीक करून ह्या महामारी पिडे सोम्यार लोकांक फावो त्यो सवलती दिवंक सेवेचें मोन तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमची तरणाटी आयज काल जायती फॅशन आनी स्टायल आपणायतात. अशें करतना तांच्यांनी आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान
मोगीच्या बाप्पा तुझे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. तुजो अणभव आमी आमकां फावो कर आनी तुज्या अणभवांतल्यान आमचें जिवीत बदल आनी बरीं मनशां आमकां कर. दुसऱ्यांक आदार दितलीं, दुसऱ्यांक पावतलीं, दुसऱ्यांच्या गरजांक आमी बेगी आदार दिवंक तयार आसतलीं हेंच आमचें मन जावं दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. निर्मोल पेटुऱ्या सोऱ्याची सौम्या जेजूतली ओडलोली ताचे कोणा प्रेमाचो गोत ताने पोसूंक आमच्या आत्म्या एकवट करून जेजू बोलयेर आमच्या काळजाची भेट कोत्ता बापा मारून एकाने तुझ्या मनाक समोर पिता. हे आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण व्हडल्यान मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितलेय पावटी आमचे सरवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सस्ताचे देवा सर कल्याण सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या भवार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. थीर बरवा शान ताच्या मोहिमेवून तेणें अंकोंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासंत म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सास्तीक कोराराचे रगत. पातकांचें बक्षणे मेलच्याक तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वरोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Sumia Jesu tuce moronami somorum dau. Tuce mono cibot bonami porgotau. Tuce enia kami odrektau. बापा जेजूच्या मर्दांचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखा समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कुडन रगत शेवतल्या मास बेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्व साहेबाक, सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाचे माय सागाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतांक, आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर कणीन कमानवल्यान ते सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. देव आमकां आपल्या अणभवांत वांटो दिवंक सोदता. देवाचो अणभव आमकां सगल्यांक मेळूंक जेजू संवसारांत आयलो आनी हो जेजूचो आवंडो जालो. आमी सगलीं देवाक परतून भेटूंक, देवाची भुरगीं कशीं आमी जियोंक, हेंच करूंक सगल्यांक आमकां जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाचो आदार मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणेर पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकडे आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे नांग आमी बरो वांशान उतरेकताव तर आमकां जुदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय, सर वाकरदांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. तुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी. तुंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. वच तो जेजू जो जुवा बावतिस्ताच्या दोगा शिसाक म्हणटा, येयात
आनी पळयात. म्हणजे येयात आनी म्हजो अणभव घेयात. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवन ताच्या अणभवान भरून नवें जिवीत जियोंक बरी मनशां जावंक फुडें सरतलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. जिविताचे उदक वियोग येवचे दारेल्यार जिविताचो हांव घेवचे भुकेल्यार जिविताचे उदक वियोग येवचे जिविताचो हांव घेवचे भुकेल्यार आमचो आत्मो दानेला तुका पियूंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक कळोवण्यो. फाल्यां आसुसांव फ्रांको मोरोड पयल्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. बुधवारा दीस नेविस जायम ऑनोरात नूनीस de मेलो हाच्या 3ऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर. सांजे लॅन्सलॉट फेर्नांदीस पेरशेत म्हयन्याचे मीस 4:30 वरांचेर. सोनवारा दीस ते सांजेचे मिसाक भायलो पाद्री येतलो, हांव करचो ना. सोनवारा दीस हायसिन डिसूजा पेरशेत म्हयन्याचे मीस 8 वरांचेर. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या आग्नी सॅक्टर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयतारा दीस मिसाची मांडावळ करूंक आराडी 3 सॅक्टर 15. गेल्ल्या आयताराचें दौरमदान जाल्लें 7,680 रुपया आनी मिसावांच्या सोमयार मिशन ऑक्टोबरान मिशन संडे जाल्लो. ताजी सगळी एनावळ म्हणजे एनवलोपनी मागीर कॅलेंडरान आनी तुमी पर्सनली येवन तुमी दिला तातूंत सगळी एनावळ आमचे फिरगोजेची गिरी सांगोलदा फिरगोजेची मिशन संडे कलेक्शन जाला 2,40,09,870 रुपया. तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या अडचणीच्या काळार पर्यंत तुमी उदार जाल्यान मिसावांच्या वावराक. देवान तुमचेर आनी ह्या माध्यमा वरवीं ह्या व्हिडिओ वरवीं सगळ्या गांवच्या लोकांक ही बोजी शाबासकी आनी परबीं पावतलीं म्हूण हांव सोजमतां. येता त्या आयतारा दीस क्रिस्म घेतात त्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक जमात जातली 10:30 वरांचेर. ह्या वर्सा आमी क्रिस्म थारायला, पूण ताची मांडावळ करूंक क्रिस्म घेतात त्या भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायक येता त्या आयतारा दीस
10:30 वरांचेर इम्पॉर्टंट मिटींग आसा. सगळ्या क्रिस्म घेतात त्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायक हे मिटिंगेन हाजीर जावचें. आमी आयकलां आनी आमकां गमलां आनी आमकां एके भाशेन सेंटिमेंट्स आसात की तुमी मिसांत वांटो घेतात तेन्ना तुमच्या हातांनी बूक ना, जावं गायनाचो जेलो कोंकणींत ना, इंग्लीश मिसाक विथ जॉयफूल लिप्स ऑर प्रेज द लॉर्ड, कित्याक आमी सगळे सील केलां बिकॉज ऑफ दीस कोवीड. पूण आमचें एक सजेशन आसा आनी हें सजेशन म्हटल्यार तुमी तुमचो गायनाचो जेलो घेवन यात. तुमी मिसा घेता तेन्ना तुमचो पर्सनल गायनाचो जेलो घेवन यात आनी घरा व्हरात, हांगा दवरिनाकात. सो दॅट बिकम्स युअर पर्सनल हिम बूक. तेन्ना आमी अनावन्स करतले नंबर, तुमच्यांनी मागीर गायनाचो जेलो उकडून त्या गायनान वांटो घेवचो. एके भाशेन मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक जातलो. म्हणटच येता ते आयतारा दिसान आनी वीक डेज पर्यंत तुमचो गायनाचो जेलो घेवन यात. हांव रावता, तुमी येतल्यात म्हूण तुमचो गायनाचो जेलो घेवन. गायनाचे जेले मेवतात, म्हापशा मेवतात, सेंट पॉलान मेवतात, पणजे मेवतात, सेंट पॉलान, म्हापशा लिटर्जिकल सेंटरानूय मेवतात आनी हिम बुक्स इंग्लिशीनूय मेवतात. म्हणटच तुमी तुमचो घेवचो, येवचें आनी हे भाशेन मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवचो. कोणेकाय बऱ्या देखणारान इगोर्जेक आदार दिला मोरोड 10,000 रुपया. पूण हे 10,000 ताणें दिल्यात एके भाशेन ज्या म्हयन्यांनी ताच्यान मिसांत येवंक जायना जालें ते संडे कलेक्शन, हे डोनेशन न्हय, संडे कलेक्शन, आपले संडे कलेक्शन, जो गडेक तो आयताराच्या आयताराक घालूंक सोदतालो ताणें तें एकठांय केलां आनी इगोर्जे काडून दिला. पूण काय बरी गूण ह्या मनशाचो. देवाक भेटोवंक तो फाटीं सरोंक ना. लॉकडावन जालें म्हूण विसरोंक ना आपले दान देवाक दिवंक, इगोर्जेक दिवंक. ताणें एकठांय केलें आनी आमकां 10,000 हाडून दिल्यात. अशेंच बरें करनार आमचे फिरगोजेन आसचें आनी तुमचें दान जें कितें तुमकां ह्या लॉकडावना समयार दिवंक जावंक ना तें तुमच्यांनी हाडून दिवंक जाता, तुमकां जाय जाल्यार आनी तुमकां दिसता जाल्यार. ह्या मनशाक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. ही बरी कोरणी ताणें केल्या म्हूण. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता पिटर बारेटो, आंतोन आनी पेरपेत्वा बारेटो बेला विस्ता. ताचे व्हंकलेचें नांव ब्रायन मिरांदा, लुड्स बातिस्त आनी तेल्मा मिरांदा त्रोपा शिओली. ही तिसरी आनी निमणी चीट. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय, तर एका काळजाचें एका मोनाचें आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खुशाल आयतार तुमकां आवडेता. तुका आवडटा फादर. Moje